बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. म्हज्या मोगाळा बा जेजू, आर्गां, दिनवास, मोहिमा वाखाणणी तुका. तूं म्हजो मोग इतलो कोत्ताय कित्याक हांव तुजे कुडीचो सांदो जावन आसा. म्हज्यान चिंतूंक पर्यंत जायना, पूण हांव जाणो की म्हाका तूं केन्नाच सोडिनाय. ह्या तुज्या मोगान दिसान दीस अदीक हांव तुजो मोग अणभवून त्या मोगान तुका प्रतिसाद दिवंक, तुका रिस्पॉन्स दिवंक, तुका विस्वासी रावंक तुजी कृपा तुवें म्हाका दिल्याय. त्या कृपेच्या आदारान म्हजें आपलेपण तुका समर्पून तूं म्हाका तुजें दैवीक जिवीत म्हज्या चिंतनांनी, उतरांनी, कन्यांनी घडून हाड. आनी हे परी तूंच म्हजें सवें बापाक मोहिमा वाखाणणी पोरणी पाट हाड. हे परी तुजें सवें तुज्या त्या संबंदांत हांवूय भाग घेवन बापाक वाखाणटां, ताका आर्गां दितां आनी म्हजें जिवीत तुज्या एकवटान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तें जिवंक हांव तें सगळेंच तुका समर्पितां. तुजो पवित्र आत्मो म्हाका दिवन तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत तो म्हजें सवें वावरूं आनी म्हजीं उतरां, कन्यो, चाल ताच्यो तुजें सवें बापाक मोहिमा हाडूंक घडून येवं. तर ह्या वेळार जेजू, तुवें जें आपोवणें आमकां दिलाय तें आमी पाळटां. म्हजें सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुजें सवें रिगून रावतां. प्रत्येक सुस्कारांत तूं म्हजें सवें रिगून रावताय. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना हांव तुजें सवें रिगून रावतां. तूं म्हजें सवें येताना सगल्या म्हज्या कुडीच्या मनाच्या आत्म्याच्या सांद्यांनी तूं भरोन येताय. सगलें म्हजें सवें आसा तितलें तुजें सवें उफेता. तुजें सवें तें आसा म्हणटो तुज्या एकवटान तें तुज्या नांवांत सुस्कार भायर सोडटना भायर काडून तुजें दोत्तां, तातूंतलो हांव स्वतंत्र जातां आनी तुज्या स्वतंत्रपणान, तुज्या एकवटान, तुज्या जिवितान म्हजें जिवीत तूंच घडून हाड आनी तें तुजें जिवीत उदीक आनी उदीक जावं दी. जेजू, ह्या संबंदांत आतां आमी सगळीं जाणां रावतां. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, कोंत घेवया. प्रत्येक मणी जावन आसा एक सुस्कार. हो सुस्कार आमी 100% प्रत्येक सुस्कार 100% जेजूच्या एकवटान सारया. तो एकूच जावं दी आनी तो पूर्णपणे जियेत तर बाकीचें तो सगळें फुडलें करतलो. तर आमी सुस्कार घेताना पांयाचे बोट आसा तितूंतल्यान तकली मेरेन कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येवया. जेजू आमचें सवें आसा ताचें सवें सगळें दवरया, ताच्या नांवांत आमी भायर काडया आनी गॅरंटी तो आपलें उतर पाळटा. आमकां तो सुटका दिवन ताच्या जिवितांत तो अदीक आमकां भरून काडटलो. आनी हे परी जें ताच्या उतरान आमकां शिकयलां तें सगळें आमी जिवया. प्रत्येक सुस्कार घेवन जेजूच्या एकवटान आमी रावया. कसलीं चिंतनां, कसलीं भावना, कसलीं ती सगळीं जेजूच्या ताब्यांत करया.
ताच्या नांवाचेर आमी ध्यान मौन लावया. जेजू, तुझे उतरां आमी जियेल्या पाळल्या. म्हजे सवेर रिगून रावत आनी हांवूय तुजे सवेर रिगून रावतां. ह्या संबंदांत आमी आमचें आपलेपण अणभवता तें आतां तुज्या ताब्यांत करता. जो हांव बावतिस्तान म्हणलें, हांव उणो जायत वचोंक जाय, तूं म्हजें सवें वाडत वचोंक जाय. तर प्रत्येक सुस्कारांत जेन्ना हांव तुजे सवेर रिगून रावन तूं म्हजे सवेर रिगून रावताय तेन्ना तूं वाडत वचोंक जाय, हांव उणो जायत वचोंक जाय. म्हजें आपलेपण तुजे सवें धरून तातूंतलो हांव नपयत जावन थंयसर कांयच म्हजें उरो नासतना तुजेंच जिवीत म्हजें सवें उदीक आनी उदीक उजवाडाक येवं दी. तर प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूच्या एकवटान हांव उणो जायत वचोंक जाय, तूं म्हजें सवें वाडत वचोंक जाय, हो मनोभव आमी पत्करून जेजूच्या एकवटान रावया. प्रत्येक सुस्कार भायर सरतना जेजू 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 म्हणटा तेन्ना आमचें सगळें आपलेपण ताचें सवें धरया. हांव उणो जायत वचोंक जाय आनी तो म्हजें सवें वाडत वचोंक जाय. जेजू, तूं म्हजें सवें वाडत वचोंक जाय. हे परी तुज्या ह्या एकवटान आतां वेळ सारता.
जेजू, तुजी आवय आमची सायबीण माय आपलेपणांतली ती भायर सरून एक चाकोन कशी ती जियेली तिचो मनोभव आतां आमी पत्करता आनी सुस्कार भायर सोडटना तूं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका घडून हाड. तुजे कुडीचो कसलो सांदो जावंक जाय तें तूं घडून हाड. हांव चाकर तुजो. जशे भशेन म्हजे कुडींतले सगळे सांदे म्हाका चाकर जावन आसात आनी ते भाशेन ते जियेतात, तेच भाशेन हांवूय तुजो चाकर. तूं म्हाका वापर, तूं म्हाका घडून हाड, तूं म्हाका तयार कर. हे परी आतां भयणीनो आनी भावनो, जेजूच्या एकवटांत आतां आमी वेळ सारया. सायबीण मांयचो मनोभव पद करून सुस्कार भायर सटना जेजू जेजू म्हणटा, पूण हांव चाकर. जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे तूं म्हाका घडून हाड. कुमार जसो मातयेक आकार दिता आनी आयदनां तयार करता, ते भाशेन हांव ताचो खेरीत सांदो ताणें म्हाका तयार करून काडचो.
जेजू तुवें म्हाका आतां घडोवन हाडलाय हांव तुजोच जालो हांव न्हय क्रिस्त म्हजे सगळ्यांची येता अशे भशेन पावलू आपलें जिवीत सादतालो तर प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना आमी मोत्तां प्रत्येक सुस्कार भितर घेतना आमी तुजें सगळें जिवन जाता पुनर्जिवन जाता हे परी प्रत्येक सुस्कारान जेजूच्या एकवटान आमी आमचें जिवीत सारया जेजू 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 म्हणटना आमी मोत्तां आनी जेजू सगळें आमी पुनर्जिवन जाता हे परी आमचो मनोभव जावं दी आनी जेजू आमचें जिवीत जावन आसा ताच्या जिवितान आमी सामील जावया एक जावया जेजूच्या एकवटान आतां आमी आसा तो जेजू जशे भशेन बापाक एकवटान जियेलो ते भाशेन आतां आमी जिवया भायर सुस्कार सोडटना बापा भितर सुस्कार घेतना अब्बा हे परी जेजू जसो बापाक एकवटान आसलेलो
ताच्या त्या एकपणांत आमी सामील जावन ताका एकवटून रावया. जेजू, बापाक तूं एकवटून आसलोय आनी ते परी तूं जियेतालोय, ताचें सगळें तूं आयकतालोय आनी ताचें तूं सगळें कोत्तालोय, तेच भाशेन आतां आमी तुका एकवटून आसा म्हणटून तूं आमचें सगळें तेंच कोत्ताय बापाक. तर ह्या वेळार म्हजें सगळें आख्खे मनशा कुळाक तूं एकवटून तुजें सगळें दवरताय. तरी पूण सगळ्या जाणांक तूं तुजी सुटका सोडवून जी दिलेली आसाय ती आतां उगडापी करून तो अणभव प्रत्येकाक दिताय. इतलो तुजो मोग, त्या मोगांत अदीक आमी वाडोवंक आनी खरेपणी बापायची तुजें सगळें खरीं भुरगीं जावंक तूं आमचें सगळें मागणें कर. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. भयणीनो आनी भावनो, जेजू आमचे सोबे आनी आमी जेजू सोबे. आमचें जिवीत आमी जल्माक पर्यंत दिवंक नासलेल्या पूण आमी देवाच्या मनांत आसलेल्या आनी जेजूच्या काळजांत आमी जियेताल्या आनी हे परी ताणें आमकां पातकांतली सुटका तेन्नाच दिलेली आसा. आतां आमी पातकां विण जिवंक जाय. आमचें आपलेपण जितलें आमी ताका समर्पून जियेता तितलें ताचें देवपण आमी पत्करता आनी हे आमचे कुडींत ताचे सांदे कशें आमी जिवंक लागता. जेजूच्या जिविताचेर नदर मारतना आमचें जिवीत ताचें सगळें रिगून आसलेलें तें आमी अणभवया आनी जेजूच्या एकवटान आयज आमी अदीक खोलायेन ताका आमचें सगळें जिवंक सहकार करया आनी ह्या तेर्सांतल्यान आमी अदीक खोलायेन जो मनोभव सायबीण आसलो तो पत्करून चाकोरांव जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे हे परी प्रत्येकाक आमी खेरीत सांदे ताचे कुडींतले त्या प्रमाणे आमकां घडोवन हाडून दी. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सत मानता देवाक सोरपोदिदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबाळलो आंकवार मारयेंत थावन जल्मलो पोंच पिलाते खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका मिनीक पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलिल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदिदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकांचें मोक्षणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. भावार्थ बोरवासो प्रिती मोग ही तीन देणी देवान आमकां दिल्ली आसा. हाचे वरवीं आमचें जिवीत आमी जियेता. तर ह्या वेळार सायबीण मांय कडेन मागया तेर्सांतल्यान आमचें जिवीत हे परी अदीक खोलायेन जिवोवच्याक. आमचे बाप्पा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Noman mure kurpan mure service po chatayen sausramade sudan sudan suput Jesu. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या दारमेन. Noman mure kurpan mure service po chatayen sausramade sudan sudan suput Jesu. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या दारमेन. Noman mure kurpan mure service po chatayen sausramade sudan sudan suput Jesu. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या दारमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. ल्यूक 1:28 ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नोमान तुका देवाचे चड पुरवायचे सर्वेस पद तुजें सवें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कुर्पन मरे सर्वेस पोचे ठाय सावस्यामध्ये सुदेवन सुदेवचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या दार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांत ती वर सुरकार सगल्या आत्म्यांक बोगून चड करूं असलेल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर
मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिचे कुसव्यांत आसले बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणेन म्हणलें, वस्तुऱ्या मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. नमान मरे कृपेन बरे ले सर्वेस पोच ठाय सावस्या मध्ये सुदन सुदोच पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणातली उजांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर. बेल्या नोगरांत दुर्बलपणान जेजू जल्मता. लूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणेन ताका फाळेंनी गुटलावन खावणींत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. नमान मरे कृपेन बरे ले सर्वेस पोच ठाय सावस्या मध्ये सुदन सुदोच पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणातली उजांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर. जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22. मोइजेसाचे सुमूर्ती परवणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोरपूंक बाळका जेजूक जेरुसल्याक व्हेलो. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. नमान मरे कृपेन बरे ले सर्वेस पोच ठाय सावस्या मध्ये सुदन सुदोच पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणातली उजांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर. भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. नमान मरे कृपेन बरे ले सर्वेस पोच ठाय सावस्या मध्ये सुदन सुदोच पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणातली उजांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. 5. उजवाडाचें मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर. जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. माथ्यो 3:16-17. जेजून स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो दिवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात सर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. नमान मरे कृपेन बरे सर्वेस पोचे ठाय साव उस्त्र्या मध्ये सुदयन सुदयचो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर
आतां आमच्या मनाच्या आरमे मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल ओ आमेन. म्हजे मोगाचे जेजू भुगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर सर्गात सगळ्या आत्म्यांक बगून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लोग्ना वस्त्र्यांत जेजूची आप परगोटणी जो हांव 2:4-6 जेजून तिका म्हणलें वस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ अजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुद्यांचे शुद्धी करपाची रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां न्ही. नमान मरे कृपेन मरेले सर्वेस पोचे ठाय सावस्त्र्यामध्ये सुदन सुदोचं पूज जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या आरमे मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उजांतली वर सर्गात सगळ्या आत्म्यांक बगून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगोटणी मार्कू 1:14-15 जुवांवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ बोल्लो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां न्ही. नमान मरे कृपेन मरेले सर्वेस पोचे ठाय सावस्त्र्यामध्ये सुदन सुदोचं पूज जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या आरमे मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बगून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर लूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता आसतना ताच्या मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरेले सर्वेस पोचे ठाय सावस्त्र्यामध्ये सुदन सुदोचं पूज जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या आरमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर सर्गात सगळ्या आत्म्यांक बगून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी लूक 22:19-20 जेजून उणो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समर्पूंची आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रगतान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरेले सर्वेस पोचे ठाय सावस्त्र्यामध्ये सुदन सुदोचं पूज जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या आरमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उजांतली वर सर्गात सगळ्या आत्म्यांक बगून चड गरज आसलेल्यांक. 5 दुखीचे मिस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सामिनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता.
लूक 22:40-4 ते 40-5. आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गळटल्या रोगत्याचे दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तूत शिस्यास अशें उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचे ठाय जाव मदत सुदैव पूज जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाचेर आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या वजांतली वर सगळ्या आत्म्याक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कोरे कोत्तात. जुवांव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोंड मारूंक लायले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचे ठाय जाव मदत सुदैव पूज जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाचेर आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुकोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. मात्येव 27:28 ते 29. तेन्ना राजपाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळीं पळतून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली आनी ताच्या मुखार दिमी मेळून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांच्या राजा नमान तुका. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचे ठाय जाव मदत सुदैव पूज जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाचेर आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुकोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुवांव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याचे म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचे ठाय जाव मदत सुदैव पूज जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाचेर आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुकोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. लूक 23:40-6 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता.
तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायनेन पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria, Kurban Maria, Service Pocha, Time, South, Stammered, Sudan, Sudan, Jesu. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. Moy Mamba Park, Aniputak, Aniputot, आदी Mang. आतां सदां काल आमेन. O Moja Mogacha Jesu, Bogosam Kam Chipatka, Nivaram Kam Kanatli, Ujanti, Warsoka Sugliat Miang, Bukun Churgru Soliang. Pants, Orkache Mister, Poilo Orkacho Mister. आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवन जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात. खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जीवन केलो. तो हांगा ना. ताका दवरली ती स्वाद पळयात. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायनेन पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria, Kurban Maria, Service Pocha, Time, South, Stammered, Sudan, Support, Jesu. भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. Moima Bapak, Aniputak, Aniputot, Mang. आदी आतां सदां काल आमेन. O Moja Mogache Jesu, Bogosam Kam Chipatka, Nivaram Kam Konatli, Ujantli, Warsoka Sugliat Miang, Bukun Churkur Zasroliang. Dusro, Orkacho Mister, 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19. आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायनेन पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria, Kurban Maria, Service Pocha, Time, South, Stammered, Sudan, Support, Jesu. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. Moima Bapak, Aniputak, Aniputot, Mang. आदी आतां सदां काल आमेन. O Moja Mogache Jesu, Bogosam Kam Chipatka, Nivaram Kam Konatli, Ujantli, Warsoka Sugliat Miang, Bukun Churgur Zasroliang. Tisro Orkacho Mister. Jezun Basailo Poitrotmo, 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचे देंवता. धर्मदूतांचो इतिहास 2:2. औचितूत झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गाक वेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायनेन पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria, Kurban Maria, Service Pocha, Time, South, Stammered, Sudan, Support, Jesu. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. Moima Bapak, Aniputak, Aniputot, Mang. आदी आतां सदां काल आमेन. O Moja Mogache Jesu, Bogosam Kam Chipatka, Nivaram Kam Konatli, Ujantli, Warsoka Sugliat Miang, Bukun Churgur Zasroliang. चवथो Orkacho Mister. Mariek देव कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार वता. जुडीत 13:18. म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर बोवडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायनेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria, Kurban Maria, Service Pocha, Time, South, Stammered, Sudan, Support, Jesu. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. Moima Bapak, Aniputak, Aniputot, Mang. आदी आतां सदां काल आमेन. O Moja Mogache Jesu, Bogosam Kam Chipatka, Nivaram Kam Konatli, Ujantli, Warsoka Sugliat Miang, Bukun Churgur Zasroliang. पांचवो Orkacho Mister. Ankwar Mariek देव स्वर्ग आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तेदना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणां दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तोळ आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायनेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां न्ही. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा उसरे मदत सुदयन सुदयचो पूज जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया हाती विनंती कर आतां आमच्या मनाचे डार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सुर्गा सगळ्या आत्म्यांक बगून चड गरज आसलेल्यांक. नोमान राणये काकुळचे माये तूच की आमचे जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मागता. ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून उदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळच्या रातनी तुजी काकुळची नदर घाल. तू कोणवाडे आनी मोगाळ तुलो बांकवार मारये आमच्या परदेशान आमकां दाखय. भगवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बासायलां ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मरेची भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेलें आसा ताची देख घेवशी आनी बासायलेलें आसा तें आमकां मेळोशी कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकुन्नीचेर ताणें दिश्ट घाली. वयाताच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड उत्सव केले ताणें. सर्व बलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दुत्तेल्यांक दुस्पटा येता. पदवेदारांक तो सतरां वयली शेवटिता. इनोळक्यांक कूंच उबारता. बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोदता. क्रेस्तांक रिकाम्यात आनी परत धाडटा. अब्रामाक तांचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आतां आमी जेजूच्या एकवटान इतली आसा की जेजू आमचे सगळे आसा आनी आमी जेजू सगळे आसा. ही परी तो सगळी सृश्टी मदें आसा. फकत आमी तें आजून जागृतायेन जिवंक सुरू करूंक ना. केला पूण वयल्या वयरूच आमी आसता. जेजू आमचें जिवीत जावन आसा. आमी ताचे कुडीचे सांदे जावन आसा. ही परी आमी जिवंक जाय. तर आतां आमचे दोळे ताचेर थिरावया आनी ताची किरणां कृपेची दयेची काकुळची आमचे सगळें शिरोन आमचें जिवीत ताणें सगळेंच नितळ निर्मळ करचें आनी ताच्या ताब्यांत सगळें करून ताचेंच जिवीत आमचें सगळें ताका जिवंक मदत करची. आनी ही परी आयच्या काळार तो म्हजें सगळें सगळ्यांक सुटका सोडून हाडटा. ताच्या मागण्यांत आतां आमी एक जावन आमचो वेळ सारया.
क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताची कुडी म्हजें दारोण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणूय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. पवित्र कोश्टानो म्हाका घोट करात. तूं बोरव्या जेजू चिंतान म्हाका आयक. तुज्या पवित्र गायांनी तूं म्हाका लिपय. तुजे सुरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सुरशी येवंक तूं म्हाका फॉर्माय. भक्त सांगाती तुका वाखाणच्याक. जेजू आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. तुका मोहिमा तुका आर्गावंदन निरंतरी तुका आमचें कीर्तन. उपकार आठोवन कोता आमी गायोन. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू.
काकलूत सरा देवा काकलूत करून दाखय भोव कोणवडे देवा गुन्यांव पुसून उडय पातकांचें खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर निर्मळ काळीज रचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या थीर मन घडोवन देवा परतून तूं दी म्हाका तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका योजनांत म्हज्यार तुका कसलोच आनंद मेळना ओमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना एक योजना तुका मानता खंती बरीत काळीज चिड्डोलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळयना सर्वेस्पोर दुसरे पावटी जोनसा लागीं उलयलो ताणें म्हणलें उठ त्या नावस्त्या निनिवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलों तें त्या लोकांक परगट कर जोनस उठलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनिवे गेलो निनिवे म्हणल्यार एक सोबार सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले जोनस शारांत भितर सरलो आनी थंय एक दीसभर चलत गेलो तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो 40 दीस उरल्यात आनी निवेचो भस्म जातलो निनिवेच्या लोकान देवाचेर भावार्थ दवरलो ताणें एक उपास परगट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच गरिबांनी गोणान आंग पांगुरलें ही खबर निनिवेच्या राजाक पावली तो आपल्या शिवासनावेलो देंवलो आनी आपलीं आंगोस्त्रां काडून ताणें गोणान आंग पांगुरलें आनी तो गोबराचेर वचून बसलो तेन्ना राजाच्या आनी ताच्या मंत्र्यांच्या हुकुमा आख्खे निनिवेंत ही फर्मावणी परगट केली मनशां आनी जनावरां गोरवां आनी शेळयो कांयच चाखची नात कितेंच चाखची नात आनी उदक पिवची ना सगळ्यांनी गोणान आंग पांगुरचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो जण एकल्यान आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपलीं नश्टीं कोतुबां साणचीं असो देव घडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळटो राग थंड करून आमचो भस्म जावंक दिवचो ना ओ लोक
कितले जोतनायेन आपले वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी खास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान ताची दया करून पयस केली. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पर सगळे काळजान थावन म्हजेशी परतून येयात कित्याक हांव सगळोच बोलो आनी काकूळचार लोकांची उरपंज जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना ताणें ताका म्हणलें ही खरेंच नश्टी पिणका ती एक खुणा मागता पूण जोनासाचे खुणे बगर दुसरी खुणा तिका मेळची ना. निनेवेच्या लोकांक जोनास एक खुणा जावन गेलो तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक खुणा जावन जातलो. निनेवेच्या लोकांक जोनास एक खुणा जावन गेलो तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक खुणा जातलो. दोखिणीची राणी जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठली आनी हिचेर खास्तीचें फर्मोण मारतली कित्याक ती पृथ्वीचे शिमेथावन सोलोमोनाची जाणवाय आयकूंक आयली पूण पूण पळयात सोलोमोना परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनेवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठलो आनी हिचेर खास्तीचे फर्मोण मारतलो कित्याक जोनासाचो उपदेश आयकून ताणें प्राचीत केलें. पूण पळयात जोनासा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा.
वगळा जेजू तुझे सांदे जे आयज आपल्या जल्माचो दीस समोर उमतात ते सगल्या आमच्या भाव भयणां पासत आमी मागता तांकां तुज्या ताब्यांत कोत्ता तूं तुज्या आसने तांचे सवें आसा तांकां ती उदीक जागृत जावं आनी तुजो आशिर्वाद तांकां मेळूं पिकोणीत तांचे कुडीक मनाक ओतम्याक आनी तुजी येवजण परवणी ती अदीक घडोवन येवं काजाराचो संबंद जोडूंक जी आयच्या दिसा फुडें आयिल्ली आसा आनी जी कोण आदलो काजार दीस जी कोण आपल्या काजाराचो दीस मनयतात आनी जी कोण आयच्या दिसा काजार जावंक वेतात तुजेच आपोवणें ती पाळून तुज्या एकवटान ती रावंक तुका भास दितात कित्याक हो साक्रामेंत तुवें तांचे सगळें केलेलो आसा आनी तांकां दोगांक एक तूं कोत्ताय आनी तुजे सगळें ती एक जावंक शकतात पूण आमी जाणो हें खूब फावटी घडोना कित्याक कृपा तुजी आसा पूण ती आपलेपणान चड जियेतात आनी हाका लागून हो दुस्फोट घराब्यांत घडटा ताका सगळ्या जाणांक तुजें सगळें तुज्या ताब्यांत कोत्ता पूण जीं कोण आपलें जिवीत तुज्या एकवटान जियेतात तांचेय पासत आमी मागता ताका अदीक आनी अदीक तुज्या एकवटान धरून तुज्या मोगान तांणी एकामेकाचो मोग करच्याक आनी हे परी तांच्या भुरग्यांचो परामोस तूं तांचे वरवीं कोत्ताय तुका सहकार करून हो ही जबाबदारी तांणी पाळच्याक तांचे पासत आमी मागता जेजू सगळ्यांचे कुडीन तूं आसाय जेजू आनी सगळीं तुजे कुडींत आसात हें ओद्रूस आनी दुयेंसां आयलीं म्हणटत ती हिंचर म्हणून आसतात आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत पूण तुंय आसा न्हय हें कशें जावंक शकता वय हाका लागून तुवें आमकां शिडकायल्याय आमी खंयचे पयस तुजे सवें जेजू तांकां पिकोवणी मेवली म्हणून आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता कितलींशीं जाणां जेजू तुज्या एकवटान रावन दुसऱ्या तुज्या सांद्यांक तूं तांचे सगळें वावरून ताका पावताय तांकां सगळ्या जाणांक तुज्या आशिर्वादान भर जाणीं आमकां मागण्यांची विनंती केल्ली आसा तरी तुज्यो गरजां पासत
ताकाय आमी तुज्या ताब्यांत कोत्ता जेजू. आनी परी सगळ्या जाणांक तुज्या एकवटान धरून तुजें राज आमच्या काळजांनी ह्या संवसारांत आमचे वरवीं येवच्याक आमी आतां बरोबर म्हणटा. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक. संस्काराक इतल्या वळत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोन नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार तिरवाडो आमचो बावार सैमोरते विशय दिना रितीच्या बापाक आमच्या जैतिवोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोणा मंदुया वाकाणुया उपजोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खालतेपणा मान्युया साजना साजना. आमेन. तुवें ताका सुर्गीचो उणो दिलोय मागुया देवा एका वचपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास पडून दवरला. तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं धावणासणाच्यो सोडवणीचो फळ आमकां बगूंक फाव कर. तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक.